हो कालपासून चालू झालं दिसता महासेक नमन करून स्टार्ट झालं 3 तारखेक आमचे फ्लोट्स परेड चालू जातात हे फाटी शिगमो एकदम बऱ्यापैकी त्याचे फ्लोट्स आम्ही तयार करपाक पळयतात पारंपारीक असे आमची संस्कृतीचे दर्शन जावपाक जाय तशें ह्या प्रमाणे आमी शिगमो हेजे परेड तुमकां ते फ्लोट्स जे आहा ताजो परेड जो जातलो तो नंबर 1 गोंया भितर दिसपडटा आमकां चड शिगम्या भितर आमची संस्कृती आमची पारंपारीक जे आमचे हे आसात पारंपारीक उत्सव जे आसात चडांत चड तेजें दर्शन लोकां मुखार येवपा खातीर आमचो प्रयत्न तेजे भितर लोकनाच लोकवाद्य आनी गोंयची कला पळोवपाक तुमकां मेळटा आमचे गोंयचे कलाकारांनी तयार केल्ले पौराणीक आनी समाजीक फ्लोट्स पळोवपाक तुमकां सगळ्यांक मेळटा म्हाजें चड लक्ष आहा की हे फ्लोट्स जे आसात आमचे शिगम्याचे वो आमचो शिगमो म्हटल्यार आमचो एक उत्सव सारको आमच्या हिंदू धर्मान आनी तो सण म्हटल्या उपरांत आमचे सगळे अख्खे गोंयकारांक अख्खे गोंय जे आसात तांकां आमी सामेस करपाक पळयता की अख्खो गोंय म्हणटा तें शिगमोमय जावपाक जाय त्या प्रमाणे हो उत्सव आमचो तसो आसतलो फ्लोट्सान आमचे आमी खर्च करतात तो 1,87,50,000 आमचो टोटल ऑर्गनायझेशन खर्च आसा आमचे हर एक एका फ्लोट्साक प्रायजीस आसात प्रायज मनी आहा तशेंच 1,18,00,000 आमी स्टेज लायट सावंड डेकोरेशनाक घालतात जी शिगमो समिती आहा ताका टुरिजम डिपार्टमेंट फूल सपोर्ट करता आनी फूल टुरिजम डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता आनी जे आमचे समिती आहा तांकां आमी सपोर्ट करून हो शिगमो उत्सव जो आहा आनी फ्लोट्स आहा ते 100% सक्सेसफूल जाता आतां हो शिगमो उत्सव जो आसा आनी फ्लोट परेड जे आहा ही 3 तारखे पासून चालू जाता 3 तारखे पासून आमचो अख्खे गोंय म्हणटा ते शिगमोमय जाता शेनवार दीस हो पयलो जो आहा 3 तारखेक हो फोंडा जाता संडे तुजो मडगांव जाता 4 तारीख 6 तारीख जाता तुजो सांगे बुधवारा 7 तारीख जाता वास्को सांखळी गुरुवारा वाळपय 8 तारखेक 9 तारखेक शुक्रारा बिचोली जाता आनी शेनवारा 10 तारखेक पणजे जाता तशेंच आयतारा म्हापसा सोमारा पेडणे जाता मंगळारा काणकोण 14 तारखेक बुधवारा केपें 15 तारखेक बेरेस्तारा कुर्चोली आनी शुक्रारा 16 तारखेक कुंकळ्ळी आनी लास्ट 17 तारखेक शेनवारा दारबांदोड